are not are irresponsible. I have not said so. What I try to say is political parties only try to reflect the reality. See, they try to get as many seats as possible by selecting candidates who are likely to win. This is unfortunately the truth. सुशांत मांद्रेकर हांव पेडण्याच्यान येयला. आमी आतां रायट टू रिकॉलचेर पयले पूण रायट टू रिकॉल जर पळयलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट आसा आमच्या भारत देशांत. रायट टू रिजेक्टाचेर कितें दिसता? रायट टू रिकॉल वी हॅव डिस्कस्ड. आमी म्हाका दिसता अशें केलां बरें की आयज तिमले हवान सांगलें की 58% जे वोटींग जाता न्ही ते जर 100% जर वोटींग जायत न्ही जाल्यार हे सगळे प्रश्न सुट्टले. कारण कशें जाता की 40 ते 50% लोक सगळे काय करप्ट नसतात. करप्ट फक्त एक 25% लोक असतात. बाकीचे वोटींग घालतात. पण 40% ते लोक कितें करतात वोटींग घालच्या पेक्षा घरान दिसतात. हे जर लोक सगळे भायर सरले न्ही जाल्यार हो सगळे प्रश्न सुट्टले. रायट टू रिकॉलचोय प्रश्न येवचो ना, रायट टू रिजेक्टचोय प्रश्न येवचो ना. आणि दुसरें म्हणजे इलेक्शन आमचे आसा पॅटर्न आसा ते मतदारांक तो कॅन्डिडेट आसा तो कळपाक फक्त एक 15 दीस दितात फॉर्म भरल्याच्या नंतर. हो जो पिरियड आसा तो कंपल्सरी म्हाका दिसता 6 म्हयने तरी करपाचो. 6 म्हयने पयलीं फॉर्म भरपाचे आणि तो जो कॅन्डिडेट आहा न्ही त्यांनी घरोघरी भोंवून तेणी आपलो प्रचार करपाचो. इंडिव्हिज्युअल करपाचो. जोड वाडटली ना वाडची ना. कारण कशें आहा हे कितें जाता सांग हे जो पयशाचो हिशोब आसा न्ही हो जो पयशाचो हिशोब आसा न्ही तो कॅन्डिडेटाक खूब लागता. आनी तो मागीर जोडपाक 100 रुपया जर तेणी भायर काडले जाल्यार ते मतदारा पर्यंत 10 रुपयाक पावता. मदले एजंटाय खातात. तेकाय कमी लागतलो. तो करप्शनाकय वयचो ना. आनी डोर टू डोर जर गेलो जाल्यार तोय सुदारतलो. तेकाय वोटर जो आसा वोटर सांग ह्या बरोबर रायट टू रिजेक्ट आसचें काय नासचें आसचें. पूण जर रायट टू जर बरो कॅन्डिडेट जर आमी निवडून पयलोच दिलो न्ही जाल्यार रायट टू रिजेक्टाचो प्रश्नच येवचो ना. ही गोश्ट करपाची. मतदारांक तो कॅन्डिडेट बरो आसा की ना हे कळच्या खातीर इलेक्शन पिरियडाक जो फॉर्म भरून जो डेट ऑफ वोटिंगचा आसा न्हू तेतून पिरियड वाडोवपाचो सो दॅट सो दॅट मतदारांक तेजी मुद्दो कळो. म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की रिजेक्ट म्हणटा पळय हो प्रोसिजर बरो तोय सुद्दां कोणा कडेन आहा मतदारां कडेन. कोणचो कॅन्डिडेट नवो कॅन्डिडेट कोण येता ताका आपणें मतदान करपाचें. पयलींचे कॅन्डिडेटाचे सगळे परफॉर्मन्स पळयल्लो आसता आमी सगळ्यांनी. म्हणून नवो कॅन्डिडेट कोण येता खंयचे पार्टीचो तो बाबा आपणाक बरो दिसता मतदाराचेच म्हणटा रिजेक्ट करपाचें हे बेसिकली म्हाका एक रायट टू रिजेक्टाचेर एक गंमतदार एक हे एग्जाम्पल एक दिता हांव. तुमी बसात. रायट टू रिजेक्टाचेर रायट टू रिजेक्ट जर तर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकटोच जर उबो तर रावलो तरी पूण तातूंत ती रायट टू रिजेक्ट आसून मतदान जावचेच पडटलें. There will be no unopposed. Unopposed, there is no such thing as unopposed. There is nothing called unopposed. Unopposed. एकटो बसून आसता जाल्यार मतदान आसचें. नो हांगा एक गजाल आसा, दोन गजाली. एक रायट टू रिजेक्ट आनी रायट टू रिजेक्टा बरोबर राजारावान सजेस्ट केलें की कंपल्सरी वोटिंग आसपा जाय. रायट टू रिजेक्ट शुड बी कंबायन्ड विथ कंपल्सरी वोटिंग अदरवायज इट विल हॅव नो मिनिंग. करेक्ट. सो अशी कितली जाणांक दिसता म्हाका हात वयर काडून सांगात की रायट टू रिजेक्टा बरोबर कंपल्सरी वोटिंग आसचें. हां सगळें ओके. सो प्रॅक्टिकली सगळ्यांक दिसता काय थोड्यांक दिसता तुमकां दिसता की आसची न्ही म्हणून. म्हाका म्हणपाचें आसा की आमी रायट टू रिजेक्ट टू एक्सरसायज केलो आनी जर म्हणलें की बाबा हे कॅन्डिडेट आमकां नाका जाल्यार फुडें कोण कॅन्डिडेट येतले ते जबाबदारी कॅन्डिडेट येतले हाजी आमकां कोण गॅरंटी दिवपाक शकता. तर इवन तो रायट आयलो जाल्यार अशें कितें कायदो आसूंक जाय की बाबा फुडले जे कॅन्डिडेट येतले ते जबाबदार आसतले आनी लोकांक आवडटा ते आसतले नाल्यार परत रिजेक्ट तीच गजाल चलत रावतली. So it has no meaning in the end. Determined start. No, that's why you see, we have been saying responsible voting. एक गजाल जावपा शकता. Important thing is sorry, you were saying something. See what happens. That's why I was saying there has to be responsibility on the part of the voters. So we would presume that the voters will not simply go on negating everything. But as I have said earlier, there's one more angle to it. You know, I have said that if none of the above gets more votes than the others, it means they are rejected and they should be barred from contesting. Otherwise, it makes no sense. But with the way things are going on here, I can visualize the moment A is rejected, his wife or daughter or son will contest. This is what's happening. Today, if you know seat is reserved for ladies, the husband doesn't contest, wife contests. So you are giving ideas. No, this is what is going to happen. These ideas are in the air, man. I don't have to give them. This is what will happen. So we have to find a way around all this. There is no substitute for strengthening the right to vote. म्हणजे वेचून मनशाक कसो हाडप हो चड घटमूट करपाक सुदारण हातूं हाडप ताका सबस्टिट्यूट ना.
म्हणजे हांव पयलीं सांगिल्ले त्या भशेनच नवे कितें प्रोडक्ट्स बरे दिसतातच. सेम थिंग आय एम रिपीटिंग. एक गजाल हांगा आसा, हे कित्या खातीर आयला अल्टिमेटली रायट टू रिजेक्ट कित्या खातीर आयला की आमकां नाका आशिल्ले कॅन्डिडेट हाडून आमच्या माथ्यार थोपतात. आय हॅव नो चॉयस and because I have no choice I don't go to vote. Correct. So if either how I go to vote and I have a choice that none of the above, then what she is asking, त्या हातूंतल्यान पार्टीची जबाबदारी आसतली लोकांक आवडटा असले बरे कॅन्डिडेट घालपाचे. सो पार्टीज विल ऑटोमॅटिकली बिकम रिस्पॉन्सिबल. अशें तुमकां दिसना? इम्पॉर्टंट पॉयंट रायट टू रिजेक्ट जो आसा तेज्याने म्हाका दिसता डेमोक्रेसी विदीन द पॉलिटिकल पार्टीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. That's what I've suggested. Because like आता अशें दिसपाक आयला की लायक जे खूट हे आसात पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो कितें आपले कॅन्डिडेट दवरतात ते लायक असो एक मॅन्युपुलेट करून असो टार्गेट दवरतात. एवरी रिजनान एक टार्गेट दवरतात जितून लायक रिस्पॉन्सिबिलिटी हे आसता की लायक डिपेंडींग अपॉन लायक कास्ट धर ना जाल्यार रिलीजन अशें धरता आनी लायक इतले मॅन्युपुलेट करतात की लायक इवन लायक अशें पळोवपाक गेल्यार की जो गव्हर्मेंट आसा तो रिजनल प्लॅन्स काडटलो ना जाल्यार आनी कितें तरी वेगळे हे काडटले तितून लायक सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीत फोडून घालतात कळ्ळें न्ही. सो लायक असो एक हे करता की मुद्दो कळ ते सांगला की ते कॅन्डिडेट आमचेर वोटाचेर घालतात पूण तूं पयशे इलेक्शन कमिशन आतां मामलादार वोटर रेजिस्टर वोटर आमी रिस्पॉन्सिबल जावंक जाय. डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हाडनासतना इलेक्शन पळय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्ट्रल रोलर आहा ते म्हाका दिसता गोंया एटलिस्ट 2 lakhs तरी बोगस वोटर आहात. आतां कित्याक आमचे आतां इलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आहा. सो यू आर बेसिकली यू आर रेजिंग अ पॉइंट ऑफ बोगस वोटर्स रजिस्टर्ड जातात वेर मिस्टर तिमले की इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स अशे तरेच्यान हाडात जातूंतल्यान वोटींग बरे तरेन जातलें. So that is required. This is what he is saying is basically negativism. हे नाका ते नाका तू परत यो अशे तरेचे. So basically right to recall, right to reject important का electoral reforms important. Both electoral reform, right to reject also. Right to reject is part of the electoral reform. Right to reject, right to recall and electoral reforms. All three are important. See, Sandesh, all three are important. Sandesh, these are two sides I have of the been same always coin. suggesting that in term for the electoral rolls, you see what is happening now. A child must be brought on the electoral rolls if his parents are there. If a completely new fellow comes, suppose you are in Penjim and someone who has never a voter, who is not here comes, he must be asked to bring the cancellation certificate from his home place. Correct. What is happening now? You just come, put up a check for 6 months, then some MLA gives you what a connection. You are on the rolls in Goa and you are in the rolls in Belgaum also. Now this can be prevented by allowing only children of those who are on the rolls to come by natural this, and anyone who else comes has to bring in a cancellation certificate from his hometown. Otherwise, don't put this condition is already there. But where is it followed, man? But because of the influence of the ministers and MLAs, no, but there must be some does law. not follow. No, Mamlatdar must be made punitive for the Mamlatdar. Provision is there. The provision is there. What? No, but there must be a penalty for the Mamlatdar. Exactly. If he enrolls The without provision doing already this, asa remove form it. 6, 7 and 8 asa payni. Jail. These are forms basically for entering, cancellation and correction. एक मिनिट ते प्रोविजन आसा एक्चुअली कितें करपाक जाय सद्या प्रॉब्लम कितें जाता खंय जाता प्रॉब्लम इज नॉट विथ द प्रॉब्लम इज नॉट विथ द एंट्री. आमी कितें करता एवरी 6 months रिविजन आसता 1 year रिविजन आसता कोणाक काडटा कोणाक घालता कांय कळना जेन्युइन वोटर आसता तो भायर पडटा एकदां म्हजें आतां अशें आसा एक्झाम्पल नाका पॉयंट सांग. आय हॅव एब्सोल्युटली नो टाइम. ओके एकदां हांव म्हजे इलेक्ट्रल रोलाचेर गेलें तें म्हाका आनी भायर सरूंक जायना. दॅट इज वॉट शूड दॅट पॉयंट यू ऑलरेडी मेड. येस. आनी कोणाक कितें सांगपा जाय ह्या हातूंत भितर इस्पेशली रायट टू रिजेक्ट ह्या संदर्भांतल्यान रायट टू रिजेक्टाच्या संदर्भांतल्यान आनी कितें कंपल्सरी वोटींग आनी कितें ह्या हातूंतल्यान ऑर एनी अदर इलेक्ट्रल रिफॉर्म वीच यू आर सजेस्टिंग. जशें राजाराव ग्रेसियसान म्हटलें कंपल्सरी वोटींग आसूंक जाय कित्याक आमी जेन्ना लिगल एडाच्या कामाक गेल्ले तेन्ना पयलां अशीच झोपडी घालून आसतात तांचे कडेन बिलां ना कांय ना तरी ते म्हणटा आमी वोट मारता आमकां राशन मेळटा सगळें मेळटा म्हणटा ते. सो हाजेर एक लक्ष घालूंक जाय. दुसरी गोश्ट पॉलिटिकल वील जी ना म्हणून आमी इंडिया जशी आसा देर शूड बी अ पॉलिटिकल वील दॅट कॅन बिल्ड अ नेशन नाल्यार ते पॉसिबल जायना. दुसरी गोश्ट जो मॅनिफेस्टो जो प्रोड्यूस करतात दॅट शूड बी ऑल्सो बॅक्ड विथ सँक्शन कित्याक मॅनिफेस्टो एक बेटोच हवेन दिवन कांय काम करना जाल्यार ताचो कांय फायदो ना. सो देर शूड बी सम सँक्शन वीच शूड बी अकंपनींग दीस मॅनिफेस्टो देन ओन्ली वी कॅन हॅव अ गुड पॉलिटिकल सिस्टम जे सामकी इट इज द नीड ऑफ द आर आनी अनलिमिटेड टेन्युअर
जे म्हळ्यार इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी वेर इट बिकम अ मोनार्की. जनरेशन टू जनरेशन एक पॉलिटिकल फॅमिली जाल्ली आसा तें आमी स्टॉप करूंक जाय आनी वी शूड अलाव न्यू यंग जनरेशन टू कम इन टू पॉलिटिक्स. देन ओन्ली वी कॅन सी आपल्याला चलयांक हाडटात न्ही. तेच म्हणा And Sunday, the voters elect them. Yeah, voters elect them. That is where the cracks lies. And now number is It increasing. should not be the same family continuing for generations together. बापूल New people. वाटतलो. Then म्हणटा तशें न्ही पण न्यू पीपल should be given a chance to serve the society in a better way. So ultimately the onus is on voter. Voter has to decide अशे तरेचे लोक आयल्यार इलेक्ट करतले काय ना ते. तो एक भाग जालो. आणि दुसरे म्हळ्यार एवरीबडी literacy. टॉक्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इलेक्शन म्हणटा ती 5 वर्सांनी एक फाटी येतात न्ही आणि इलेक्शना वेळार खूप पयशे मोडटात. पयलीं 200 रुपया दिताले आतां मोटरसायकल दिता वॉट एवर इट इज. सो वॉट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इज 5 वर्सां न्हिदून रावप न्ही आणि इलेक्शन येतकर जाग जावप न्ही. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो एक भाग जालो. पॉलिटिक्स म्हणटा पळय हा सद्याक इट इज लो रिस्क हाय प्रॉफिट बिझनेस. सो हे 5 वर्सांक ताजे देखरेख आसपा जाय न्ही, ताजे नजर आसपा. एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट आसता, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आसता आनी खूब गोश्टी आसतात. वर्क्स देन तुज्या हातात तितलो पयसो घालना. बेसिकली व्हॉट यू आर सेइंग इज दॅट अण्णा हजारे हंगर स्ट्रायकार बसतकर सगळ्यांनी अण्णा जावप न्ही. You have to be Anna throughout for 5 years. Then only something will happen. फक्त टोपी घाली म्हणून लावची ना. टेकिंग द पॉइंट मेड बाय मिस्टर तिमले अहेड, म्हणजे आमचो कायदो सांगता की कायदो ताका प्रोटेक्ट करता जो आपल्या हक्कां बद्दल जागरूक असता. कायदो ताका प्रोटेक्ट करिना जो आपल्या हक्कांचेर हक्क उशाक घेवन न्हिदतात. सो ताका लागून आमची मतदार म्हणूनच जबाबदारी आसा की जेन्ना आमी एखादो उमेदवार निवडून दिता तेन्ना ताजेर अंकुश दवरपाक जाय. वी शूड कीप अ विजील वेदर ही इज केटरिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेदर ही इज टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ डेव्हलपमेंट. आणि हाच्या खातीर आमी सतत आमचो एक प्रेशर ग्रुप, मतदाराचो प्रेशर ग्रुप त्या उमेदवाराचेर निवडून आयिल्ले आसूंक जाय. जाल्यारूच नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप. ऑपोजिशन पार्टी विल ऑलवेज बी अ प्रेशर. नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप विथ पॉलिटिकल रिपरकेशन्स विल सर्व द म्हजें सजेशन आहा सर की इन इंडिया इन डेमोक्रेसी तर फंक्शन जातली जाल्यार 2 पार्टी सिस्टम आसूंक जाय. सदांच मायनॉरिटी MPs, minority MLAs and minority party with minority votes are ruling. So two party system आसा जाल्यार डेमोक्रेसी मेजॉरिटी. म्हजो टायम सोंपिल्लो आसा म्हणटकर हांव हाज्या चड कांय घेवपाक शकना. हांव जाणा खूब जाणांक आपापली मतां दिवपाची आशिल्ली पूण तरी तुमी खूब जाणांनी दिली. बेसिकली एक गजाल आसा की हांगा आमी रायटाचेर उलयतात. म्हजो हक्क कितें, रायट टू रिकॉल, रायट टू रिजेक्ट. But at the same time, even in the constitution, there are something called rights, fundamental rights, and there is something called fundamental duties. Every citizen has a duty. तेच भशेन every voter has a duty. प्रत्येक मतदाराचे एक कर्तव्य असता. ते कर्तव्य आम्ही पार पाडनात, ताका लागून आमचेर ही परिस्थिती आयल्या. सो हांगा फकत अण्णाची टोपी घाली म्हणून अण्णा आजारी जावपाक शकनात. थ्रू आउट आमी अलर्ट आसपाक जाय, थ्रू आउट आमी विजिलंट आसपाक जाय. आमी जर अण्णा जातली जायत जाल्यार तशे तरेन आमी विजिलंट अण्णा जावचे पडटले. जाल्यारच खंय तरी ह्यो कितल्योश्योच गजाली जाग्यार पडपाक शकतल्यो. त्यो गजाली अशे तरेचे एक हांगा मत हांगा सगळ्यांनी उक्तायिल्लें आसा. तातूंतल्यान हीच गजाल दिसता की आमी विजिलंट आसपाक जाय. सो अशे तरेचे तुमी मतदारांनी जर सगळ्यांनी जर विजिलंट जाली जायत जाल्यार घडये रायट टू रिजेक्टाची गरज आसचेना, रायट टू रिकॉलाची गरज आसचेना. पूण हांगा एक कन्सेन्सस आयला की रायट टू रिजेक्ट तरी आसचें म्हणून. अल्टिमेटली हें डिसिजन सेंट्रल लेवलाचेर घेवपाचें आसा, इलेक्शन कमिशनाचेर घेवपाचें आसा. तुमी हांगा सगळे आयले आनी तुमची मतां उक्तायलीं आनी खूब बरे तरेन डिस्कशन करून वेगवेगळी मतां दिलीं. ताचे बद्दल तुमचे धन्यवाद. आनी आमी इतल्यान हांगा ही आमच्या जागोराची कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.